म्हजें नांव यशवंत मसो चोडणकर. हां, कितें जालें एक्झॅक्टली? म्हाका काल तेंच्या टिचरींचो 9:30 फोन येयलो. म्हाका पयलीं कांय खबर ना, हांव तेका 8 म्हणून सोडून येयल्लो इस्कॉलान. आनी काल सांजचो दनपारां एका 9:30 टिचरीन म्हाका फोन केलो तेंची की भाई आपणें तेका मातसो मारला म्हणून. हांवें म्हणलें मातसो मारलो जाल्यार एक अभ्यासा खातीर मारला आसतलो म्हणून. कित्याक लागून तें आमकां कांय खबर ना. तो अभ्यास करनासलो तो हरशीं म्हणून. मातसो अभ्यासाकूच तो मातसो वीक आहा. आनी कित्याक लागून मारलो तो म्हाका खबर ना. म्हाका सांगूंक लागली आपणें भाई ताका मातसो मारला म्हणून. हांवें म्हणलें टिचर अभ्यासा खातीर भुरग्याक मारला हे बरोबर न्हू. हे अशें कांय ना म्हटलें, मारल्यार जाता. कित्याक सांग म्हणलें मातसो भुरग्याकूय म्हणलें मातसो तरी भंय उरोंक जाय म्हटलें. की तुमी शिकयता म्हणलें मातसो तरी भंय आसूंक जाय म्हटलें भुरग्याकूय म्हणून. मागीर मागीर ते उलयले बी आनी सगळें लागले आनी थेयले हांवें ती. आनी मागीर तिणें मागीर म्हाका परतो 1:30 सुमार फोन केलो. ताका व्हरों येवंक ना म्हणून. भाई तांकां व्हरपाक येवंक ना म्हणून. हांवें म्हणलें व्हरपाक येवंक ना. हांव म्हणटा भावजीक फोन मारता आनी धाडटा. भावजीक फोन मारलो आनी ताका व्हरोंक यो मरे म्हणलें. तो म्हणलो हांव 2 मिनटांत पावलो, हाडटा म्हूण सांग म्हणलें. तेन्ना परतो टिचरीक फोन मारलो. परतो हांवें टिचरीक फोन मारलो. तर टिचर म्हणली टिचरीक सांगलें तो व्हरोंक येता म्हणून, 2 मिनटांत पावलो म्हणून. मागीर तितलें म्हणसर मागीर टिचर म्हाका म्हणटाली भाई इल्लो ताका सुबेज मार लागला म्हणटालें. हांव सांगलो इल्लो सुबेज लागला जाल्यार मारला जाल्यार ती बेश्टे मार कशें रगत किण्यांतले कशें आसतलें म्हणून. हांवें म्हणलें टिचर टेंशन घेवं नाका म्हणलें. हांव म्हणलें घरा कडेन गेलो की हांव पळयता म्हणलें कितें जालां तें. तूं म्हणलें तुजी भिवो नाका म्हणलें. हांव म्हणलें पळयता. आनी भाई म्हणलें मातशें ताका चड लागलां हांव म्हणलें. हांवें म्हणलें हांव पळयता टिचर म्हणलें. हांव ताका मातशें चड लागलां तें हांव पळयता. मागीर म्हणलें म्हाका की भाई एक सांगता म्हणलें राग धरून नाका म्हणलें. आपणें इल्लो ताका सुबेज मारला न्हू, ते मार केल्या म्हणून तूं आपणें मारला हें कोणाक सांगूं नाका म्हणलें. की तुवेंनूच मारला म्हणून सांग. कोणूय विचारलें जाल्यार तुवेंनूच मारला म्हणून सांग म्हणून. रातचो घरा पावलो हांव 8 सुमार घरा कडेन येयलो. तेन्ना ताका पळयलो कसो कितें मारलो तो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की इतलो मारला म्हणून. हांव सांगलो पयलीं बेश्टोच मारला म्हणटालो बेश्टो म्हणून. इतलो मारला म्हणून हांव नकळो आसलो. राती 8 येयलो आनी म्हाजें पळोवनूच जालें म्हाका. मागीर हांगसर आमचो पिवन आसता तेंच्या इस्कॉलान रोणीत म्हणून. मागीर ताका दाखयलो हांवें. रोणीत पळय रे म्हणलें टिचरीन म्हणलें असो मारला. मागीर तेणीन येयलो आनी तेणीन पळयलें. तेणीन पळोवन मागीर ताचो फोटो काडलो आनी तेणीन तेंच्या हेडमास्टराक हे केलो, वॉट्सॅप केलो फोटो. आनी तेच्या उपरांत मागीर ते हेडमास्टर तेंच्या मॅनेजमेंटाक कोण एक येवन पळोवन मेळोन गेलेले आमकां. मागीर तेच्या उपरांत मागीर आमी परते पुलिशेन आनी मॅडिकलाक गेले. आयज कंप्लेन केल्या आमी राती गेलेले. हितून हॉस्पिटलान राती गेलेले. राती वचून परते आमी हितून गेले पुलिशेन रातीच गेलेले. कंप्लेन आयज केले रजिस्टर केस. आयज रजिस्टर केले. पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी फाल्यां मेरेन फूल रजिस्टर केस हातीन पेपर दिता सांगले. केन्ना जालो इन्सिडंट? 2 तारखेर काल जाला. काल 2 तारीख काल जालो. काल सकाळी 8:30 मारला म्हणटा. कितल्यांक तेका आतां हांवूच काय नकळो. हांव तेका सोडून येयलो. कितल्यांक जाल्यार तेका म्हाका 9:30 जेन्ना फोन येयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव सांगलें मारला जाल्यार बेश्टो मारला म्हणून. पियान कितें सांगला तुमकां? कितें एश्युरन्स दिल्या? पियान म्हणजे आतां हांव फक्त पुलिसां कडेन मागता की पुलीस म्हाका न्याय सारको दिवपाक जाय इतलेंच मागता आनी कांय ना. आमच्या भुरग्याचो न्याय जो आहा पळय न्हू त्या भुरग्यां खातीर भुरग्याचो न्याय इस्कॉलान सारको दिवचो इतलेंच मागता. आनी मागणी कितें तुमच्या टिचरीक? म्हाका टिचरीची मागणी म्हणजे ती टिचर म्हाका सामकी हे केल्ली जाय, टर्मिनेट केल्ली जाय. ती आनी ह्या इस्कॉलान सोडून दुसऱ्या इस्कॉलान शिकयतली, तिसऱ्या इस्कॉलान शिकयतली अशें नाका. डायरेक्ट तिका निलंबीत केल्ली जाय. ती आनी ती खंयच्याच इस्कॉलान वचना. टिचर म्हणून शिकोवपाची हे उदोवंक नशें जाय. कित्याक आयज तिका हांगासरली तिका 3 म्हयन्यांक 6 म्हयन्यांक सस्पेंड केली. फाल्यां उरतली आनी दुसऱ्या इस्कॉलान थंय तुमी खातीर आमी काय पळोवंक वाचना दुसऱ्या इस्कॉलान शिकयता काय ना ते. ताका लागून असले हे करून डायरेक्ट हे करूंक जाय की दुसऱ्या टिचरींकूय भंय उरपाक जाय की दुसऱ्या भुरग्यां कडेन कशें वागूंक जाय ती. कितें जालें? इस्कॉलान पेजी पिंजल्यो 2 म्हणून टिचरीन मारलो. टिचरीन कित्याक मारलो? टिचरीन बूक पळयलो मरे. ओके आनी मागीर मागीर मारूंक लागलो. मारूंक लागलो. कित्याक म्हणून मारलो? बुकाच्यो पेजी पिंजलो. तेणें सांगलें आपल्याक मारूं नाका बीन म्हणून? ना. आनी बाई कितें सांगलें तुका? कितें घेवन मारली? पट्टी. खंय कसली? कापडाची. खंय मारली? हातीर मारला, पायार, फाटीर आनी काळजार मारला. कोड घातली तुजेर? हय पोटार. आनी मागीर तुवें घरा येवन कितें सांगलें?
घरा येवन कितें सांगलें घरा कडेन येवन कितें सांगलें आमकां टिचरीन आनी तुका टिचरीन सांगिल्लें घरा कडेन सांगूं नाका बी म्हणून कितें म्हाका म्हणून सांगना पार्थाक ओके कितें म्हणून सांगिल्लें कितें म्हणून सांगिल्लें घरा सांगशीत जाल्यार फाल्यां तुजें तोंड फुटलें ती टिचर सगळ्यांक मारता काय हां ती टिचर अशीच सगळ्यांक वाज हाडटा सगळ्यांक वाज हाडटा हेज्या पयलीं असोच खंयच्या भुरग्याक मारल्या टिचरीन खुबदां मारता तीच सेम टिचर कोलवारे पुलीस स्टेशनार गेल्ली थंय आमी एक वर आशिल्ली आमी गेली आनी PI तुमचो विजय राणे आसा पळय सरदेसाय ताका आमी भेट घेतली तेजे कडेन उलयली आनी ताका आमी विचारलें तेणी सांगलें कंप्लेन दिल्या खरें आमी सगळें ब्रीफ केलें कितें जालें आमी सगळी न्यूज पळयली न्ही सो आमी ताका सांगलें आमी सगळें पळयलां आनी हेजेर कितें केलां ताणें न्ही म्हाका सांगलें की ऑलरेडी आमी हें केलां पालो रेजिस्टर आतां कंप्लेन केल्या आनी मॅडम पालो आमी FIR घालता पालो FIR रेजिस्टर करून आतां अपलोड करतले आनी क्रायम नंबर 77 म्हणून तेणी रेजिस्टर केल्या आतां FIR जातली तितून म्हाका तेणी सांगला सेक्शन 118 आसा पळय ऑफ सबसेक्शन फिजिकल असॉल्ट म्हळ्यार भुरग्याक मारता तो सेक्शन 118 लायला दुसरो म्हणटा तो सेक्शन 126 ऑफ सबसेक्शन 2 म्हळ्यार रॉंग रिस्ट्रेन ते करपा जायना तिसरें म्हणटा ते सेक्शन 351 लायला म्हळ्यार भिवप थ्रेटनिंग कोणाकूय भियेता जाल्यार न्ही सबसेक्शन 2 126 आनी 351 थ्रेटनिंग आनी विथ 3 इंटू सेक्शन 5 कित्याक दोन टिचर इनवॉल्व आसा आनी सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट देखून लायिल्लो आसा आनी तिचेर न्ही फाल्यां म्हणल्यार FIR लॉज जाता